जेसू क्रिस्त ते मगाळ भाव भयणीनो आमी ऑक्टोबर म्हयन्यांत आसाव आनी ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेक वा खोंताच्या भक्तीपणाक समर्पण दिला. हो सगळो म्हयनो आमी तेर्साचे विशेष भक्तीपण आचरण करता आनी 7 तारखेर आमी रोसार मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना तेर्सा विशयंत जाणा जावंक हो एक वर्तो अवकाश. तेर्साचें भक्तीपण कितलें बोळादीक आनी तें आमी कशें वापरचें ह्या विशयंत एक मोठो नियाळ दिवंक आयच्या दिसा हांव खुशी व्हरतां. पाद्र्याबान येदोळ सांगलें बरी आज ऑक्टोबराची 4 तारीख आनी वर्तो सांत फ्रांसीस आसिसी हाचें फेस्त आमी आचरण करता. तुमकां समीत सांग आयच्या दिसाच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. सांत फ्रांसीस आसिसी आमकां सर्वांक आपल्या आशिर्वादांनी भरूं दी. ताचे बरी खालतीकायेचें दुबळेकायेचें सेवेचें जिवीत जियेवंक आमकां प्रेरण दिवं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. म्हाका न्हू आयच्या दिसा सांत फ्रांसीस आसिसीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना खोंता विशयंत ताणें सांगिल्लें वा तेर्साच्या भक्तीपणा विशयंत सांगिल्लें एक उतर अशें आसा. ताणें सांगलेलें आसा खोंताचें नीज भक्तीपण आसलेल्यांक सक्रामेंताची कृपा मेळटली. कोणाक सक्रामेंताची कोणाक खोंताचें नीज भक्तीपण आसा तांकां सगळ्यांक सक्रामेंताची कृपा लाभता. मात्र न्ही सक्रामेंताची कृपा मेळनासतना तो मनीस मरण पावचो ना. देखून सडाव जावन आमी एक आशेवचें बरें मरणाच्या वेळार आमकां एक बरें मरण जाय. निमान सक्रामेंत आमकां जाय. एक बरें मीस आयकोंक जाय. एक सुटावें बरें कुमसार आयकोंक जाय. ही जावन आसा आमची आशा. मरणाच्या निमाण्या घडये दुसरें खंयचें कोणी मनीस विसारिना. आनी कोण मरयेचें भक्तीपण आदारता कोणाक खोंताचें भक्तीपण आसा असल्यांक असले अवकाश खंडीत जावन मेळटात आनी सक्रामेंताची धाराळ कृपा ताच्या जिणयेंत वाळटा म्हणून सांत फ्रांसीस आसिसी आमकां सांगता. देखून खोंताचें भक्तीपण खंडीत जावन आमी आचरण करीचें आनी दिसपडत्या जिवितांत तें आमी वापरीचें म्हणून ह्या संगतीचो उल्लेख हांगासर आसा. म्हाका भाव भयणीनो आमी सगळ्यांनी आर्च बिस्प फुलटन जेशीन हाचे विशयंत आयकलां मू मस्त जाणांनी आमी आयकलां. ताच्या जिणयेंत घडिल्लें एक घडीत अशें आसा. ही काणी तुमी आयकल्या आसा पुरो जायते बडी आयकल्या आसा पुरो पूण ही गरजेची काणी आमी आयकचें परत तेर्साच्या भक्तीपणा विशयंत वा तेर्साच्या ग्रेस्तकाये विशयंत समजून घेवंक हें घडीत आमकां कुमो करता. एक बडी मोरी एक पातयेनांतली एक स्त्री आर्च बिस्पा लागीं आयली आनी म्हणाली तुमी कालें सायबानो तेर्स म्हणटात सांगलें तें सांगतात नेरायलेंच नेरायतात तातूंत कांय फायदो ना. तें देखून सांगलेंच सांगच्या बदलाक बायबल वाचल्यार कितलो बरो. हातूंत मस्त संगती आसात. तें देखून तो तेर्स म्हणच्या बदलाक बायबल वाचल्यार खंडीत जावन आमकां पूण मेळात अशें म्हणून आपणाचें तर्क बिस्पा मुखार तेणें उबारलें. बिस्प शांतपणान आयकोंक लागलो आनी इल्ल्या वेळान ताका एक सवाल विचारलें सायबान आळे बाये घरा तुजो न्हवरो आसा गी. ती म्हणाली वय आसा. तो तुजो मोग करता गी. पळय सायबानो तो म्हजो मोग करता. तुजो मोग करता म्हण तुका कशें कळीत ना. आज सकाळीं हांव हांगासर येवच्या पयलीं तो म्हणालो बाय आय लव यू. तशें म्हळ्यार खंडीत जावन तुजो मोग करता म्हण जालें. बरें आज मात्र सांगलें गी. ना कालच्या दिसाय ताणें सांगलें आय लव यू माय डार्लिंग म्हूण सगळो. बरें आजय सांगला कालच्या दिसाय सांगला तशें म्हळ्यार तूं मोग करता म्हूण जालो तुजो. काल मात्र सांगलें गी हाचे पयलें कदेळा सांगला गी. ना एका हप्त्या पयलीं ताणें सांगला डार्लिंग आय लव यू म्हूण सगळो. तशें जाल्यार एका हप्त्या पयलीं तो तुजो मोग करतलो म्हूण ताणें सांगलें बरें जालें. तिनूच पटी तुका सांगलें गी. ना एका म्हयन्या पयलीं तो सांगतालो डार्लिंग आय लव यू म्हूण सगळो. एका म्हयन्या पयलीं मात्र गी
तेन्ना तिसरी म्हणाली नाही 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 काजार जाल्ल्या सुरवेर तावन आज म्हणसर मस्तपटी तो आय लव यू म्हूण सांगता. त्या धाडा आर्च बिशप म्हणालो तशें जाल्यार तुजो न्हवरो व्हडलो परकिरो, तो कित्याक की म्हण सांगलें सांगलेंच सांगता, नेरायलेंच नेरायता. ताणें सांगच्या त्या उतरान कांय मोल ना. त्या देखून ताका तुवें फात येवंक नजो, कित्याक तो सांगलेंच सांगता. ना साहेब बरो तें जायना, ताका हांव फात येता, तो सांगलेंच सांगल्यारी तातूंत अर्थ आसा. ताका आर्च बिशप म्हणालो आमी सांगलेंच सांगता पूण त्या मागण्यांत एक अर्थ आसा. नामान मोरये म्हणलें मागणें आमी सांगलेंच सांगता, विचारलेंच विचारता, आनी ह्या मागण्याक एक वर्तो अर्थ आसा, एक सगत आसा. चरित्रेंत हे मागणें बोळादीक म्हणून जायत्या संदर्भांनी रुजू जाला. आनी त्या वेळार त्या स्त्रियेक खंडिसावन त्या मागण्याचो अर्थ कितें, तेर्साच्या भक्तीपणाचें व्हडपण कितें म्हणलें इल्ल्या मापान समजोंक लागलें. देखून तेर्स एक सादें मागणें न्हय, तेर्स एक बळवंत मागणें. त्या देखून आमी सगळ्यांनी तेर्साच्या भक्तीपणांत वांटेली जावंक जाय. आनी तुमच्या सगळ्यांनी कोंत आसा मग कितल्या जाणांडे कोंत आसा मस्त जाणांडे कोंत आसा. आज तुमी येवन कोंताचो तेर्स गेला. एका संदर्भार पाप साहेबान, आतां जो पाप साहेब पापा फ्रांसीस न्ही, ताणें कोंत अशें दाखयलें आनी म्हणालो डोंट वेर इट यूज इट, डोंट वेर इट यूज इट. तशें म्हळ्यार घालें कोंत घालनाकात म्हणून न्हय, कोंत फकत घाल्यार पावना, बगार कोंत आमी दिसपडत्या जिणयेंत वापरी जाय. यूज इट म्हूण सांगल्यार दिसपडतें आमी तेर्साचें भक्तीपण आचरण करी जाय. देखून जायत्या जाणांच्या हातांत कोंत आसा, जायत्या जाणांच्या गळ्यांत कोंत आसा, जायत्या वेहिकलांनी कोंत आसा. असो अर्थ इतलोच कोंत आमकां रक्षण दिता, कोंत देवाचें हजरपण हाडटा, कोंत मरयेची बेसांव आमकां हाडटा, कोंत देवाची कृपा आमकां हाडटा. आनी ह्या कोंताच्या भक्तीपणा मुखांतर जायतें बरेंपण आमकां जाता. म्हणल्यार कांय थोडी आमच्याच जिणयेची निदर्शनां आमकां कळीत आसात. मग भाव भयणीनो, ह्या कोंताची चरित्र आमकां कळीत आसूंक पुरो. 1204 इसवेंत एका संताक एक कोंत मरयेन दिल्लें आनी त्या संताचें नांव आसा सांत डॉमिनीक. ह्या डॉमिनिकाचें नांव तुमकां आयकलां आसूंक पुरो न्ही. ह्या 13व्या शतमानांत हे कोंत मरयेन ह्या संताक दिल्लें. आनी कित्या खातीर दिल्लें की म्हळें ताच्या फाटल्यान एक ल्हानशी चरित्र आसा. 13व्या शतमानांत पवित्र सभेन जायत्या रितीची सूख शिकोवन आसली. हेरेजी म्हणटा, हेरेजी म्हूण सांगल्यार सूख शिकोवन. 2 रितीची सूख शिकोवन आसली. एक जावन आसा मॅनिकेयन हेरेजी आनी एक अल्बेंजन्सियन हेरेसी. ही काले म्हणून तकली तुमी काले म्हणटात ओरिजे म्हणून ना, सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार हे 2 हेरेसी इतलेंच आमकां सांगतात सगळ्यो संवसारी वस्तू पाड, आत्मीक संगती मात्र बऱ्यो, लौकीक संगती सगळ्यो पाड. मॅनिकेन हेरेसी म्हूण सांगल्यार देव एकलो मात्र बरो, मनशाच्या जिणयेंत असल्यो आत्मीक संगती मात्र बऱ्यो, उरले सगळ्यो संगती पाड. त्या देखून आमी कालें करीचे, उरले सगळ्यो संवसारी संगती आमी सोडीचे, खंय गाडे मनीस नातल्या रानाक वसाचे, थंयसर बसाचे, ध्यान करीचे आनी तशें केल्ल्यांक मात्र साल्वसाव लाभता. आनी असल एक चिंतप. आनी एक हेरेजी अशें म्हणटा सकड संगती वायट न्हय, पूण 3 संगती मस्त वायट. एक जावन आसा आमाल पियोवणें, दुसरें जावन आसा आस्त भक्ताची आशा आनी तिसरें जावन आसा आमच्या कुडीच्या विश्वाची कुशलाय. ह्यो 3 संगती मारेकार आनी हे आमी सण सोडूंक जाय. हाच्या फाटल्यान वचोंक नजो, ताच्या फाटल्यान गेल्ल्यांक साल्वसाव ना. असल एक चिंतप पवित्र सभेंत मस्त तें वाडोवंक लागलें आनी सकट जायत्या लोकांनी तें फात येलें आनी जायतो लोक ही गरजेची शिकोवन सोडून ह्या पंगडाक सरवालो. आनी ह्या काळार सांत डॉमिनीक येता आनी ताणें ह्या गेल्ल्या लोकांक पुरो पाटी हाडूंक प्रयत्न केलें. ताणें सांगलें ती शिकोवन सूख पवित्र सभेन दिवची शिकोवन भोव गरजेची. देवी बरो, मनीसय बरें, संवसारी वस्तूय बरें, सगळे आमी पाड म्हणूंक सांगूंक जायना, सगळ्यो संगती आमकां जायचे.
ते देखून जायत्या मापान ताणें लोकां लागीं गेलो, ताणें शिकोवन दिली, जायत्या मापान लोकांक कन्वर्ट तर करून पळयले. कालें केल्यारय लोक आयकना जालो, लोक ताची शिकोवन आयकना जालो. जायतीं वर्सां ताणें प्रयत्न केले लोकांक परिवर्तन करूंक, पण कांय करूंक ताच्यान जालें ना. पण निमाणें एक दीस मोरी ताका दिश्टीक पडली. मोरी ताका दिश्टीक पडून सांत दोमिनिका लागीं विचारलें, कशें चलता तुजें मिसांव? दोमिनीक परत्या बेजारायन म्हणालो, मोरये माये, जायते हांवें प्रयत्न केले, हे लोकांक पाटी हाडूंक हांवें प्रयत्न केले, पण जाल्यार कांय फायदो ना, कोणीय परिवर्तन जायना. तांच्याच चिंतपा प्रमाणे ते वेतात, पवित्र सभेची शिकोवन कोणी आयकनात. आनी त्या वेळार मोरी म्हणटा, धर हे हातेर हांव तुका दिता, हे हातेर तुज्या मिसावान वापर, आनी जावन तुज्या मिसावान बदलावणी दिली. दोमिनिकान ते हातेर खान गेले आनी त्या उपरांत तेर्स कसो करचो म्हणलें तो पयलीं शिकलो. आनी त्या उपरांत ते तेर्साचें भक्तीपण ताणें आदारून वांजेलाचें वासप आनी एक रीत ताणें वापरली. आनी ह्या रिती मुखांतर लोकां लागीं तो गेलो, आनी तो लोकां लागीं वेता आसतना ही रीत ताणें वापरली. खंयसर तो गेलो, ताणें वांजेलाचें वासप एक वाचलें, ल्हानशें वांजेलाचें वासप ताणें वाचलें. आनी त्या उपरांत ह्या वांजेलाच्या वासपाचो नियाळ ताणें दिलो. नियाळ दिल्ल्या उपरांत थोडो वेळ मौनपणान मागणें करूंक सांगलें. ताणें मागणें केलें आनी त्या उपरांत एक कन तेर्साचें भक्तीपण ताणें आदारलें. तें तेर्साचें भक्तीपण जाल्या उपरांत परत वांजेलाचें वासप ताणें वाचलें, ताचो नियाळ ताणें दिलो. मौनपणान मागणें करूंक ताणें तांचे लागीं विनंती केलें. परत दुसरो कन तेर्स ताणें म्हणूंक ताणें उत्तेजन दिलें. अशें जायत्या दिसांनी अशेंच ताणें मोरये मायेच्या खोंता मुखांतर दिल्लें हातेर वापरून तेर्साचें भक्तीपण, देवाच्या उतराचो नियाळ आनी मौनपणाचें मागणें हें सगळें सांगाता घालून एक हातेर ताणें वापरलें. आनी मोरयेन सांगलें बरी जायती बदलावण येवंक सुरू जाली. लोक तांच्या जिणयेंत आसलें उणेपण पळोवंक लागलो आनी देवाच्या उतराची जणवाय मोरये मायेच्या कोंताच्या भक्तीपणाची सगत तांच्या जिणयेंत ताणें साकोवंक प्रारंभ केली. आनी त्या उपरांत जायत्या लोकांचें बरेंपण जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वैमगाळ भाव भयणीनो, तेर्साचें भक्तीपण कोंताक एक विशेष सगत आसा. देखून पापा बेनेडिक्ट 15वो सांत दोमिनिका विशयंत आनी कोंता विशयंत अशें म्हणटा, सांत दोमिनीक इज द डिझायनर, इज द प्रोमोटर, इज द ऑथर आनी इलस्ट्रियस प्रिचर ऑफ द हेवनली इंस्ट्रुमेंट कॉल्ड रोजरी. देखून दोमिनीक ह्या कोंताचो विन्यास केल्लो व्यक्ती म्हणून आमी संगीत कोंताचें भक्तीपण वापरूंक आनीक क्रियाळ जावंक उत्तेजन दिल्लो. ताचे विशयंत जायतें देवाचें उतर सांगून ताणें लोकांक तेर्साचें भक्तीपण आदारूंक ताणें प्रेरण दिलें. आनी निमाणें जावन एक सर्गींचें एक वर्तें हातेर, बदलावन हाडचें हातेर म्हणून लोकांक ताणें जाणवाय दिली. आनी ह्या मुखांतर खंडीत जावन कोंताचें भक्तीपण ह्या सगळ्या संवसारार बळ अदीक जाला. देखून सांत दोमिनिकान कितें त्या दीस मोरयेच्या हातांत तावन खोंत कान घेवन हें भक्तीपण वाडोवंक प्रयत्न केलें आनी तें खंडीत जावन वाडलें, बळ अदीक जालें. आनी आज हे कोंताचें भक्तीपण विविध हंतार आमी वापरता आनी विविध संदर्भांनी आमी वापरता. देखून पापा जुआंव पावल दुसरो अशें आमकां म्हणटा, तेर्स करतना कितें जाता? कोंताचें तेर्स आमी करता आसतना पापा जुआंव पावल दुसरो आमकां म्हणटा, मोरयेच्या इस्कॉलांत आमी बसता. इस्कॉलांत आमी काल्यांक बसचे, इस्कॉलांत आमकां टिचर शिकयता न्ही, गोत्तनांतले संगती जायते आमकां टिचर शिकयता, तशें न्हय अशें. आनी मोरयेच्या इस्कॉलांत बसतना कोण टिचर आमकां? टिचर आमकां मोरी आमकां टिचर. आनी मोरी टिचर जावन आमकां कोणा विशयन शिकयता? जेजू विशयन शिकयता. जेजूचें मुखामळ पळोवंक ती शिकयता. जेजूच्या मुखामळाचो तो शर्तावनी आसलो मोग, त्याग, सॅक्रिफीस हें सगळें आमकां मोरी शिकयता. देखून जेजू विशयन कोणें आमकां बरें करून शिकयत? कोणें आमकां बरें करून शिकयत?
मोरये निशेवानी कोणे शिकयत कोणी शिकोवंक जायना कित्याक म्हण सांगल्यार मोरयेच्या उस्क्यार वाडलो जेजू मोरयेच्या कुसब्यांत गर्भ समवलो जेजू आनी तिच्या पासलेंत वाडलो जेजू मोरयेक जेजूचे मिसांव सगळें कळीत आसा आनी ती निशिवाय कोणेय मोरये विशय कोणेय जेजू विशयंत ताच्या की चड मापान आमकां शिकोवंक साध्य ना देखून म्हाका भाव भयणीनो तेर्स म्हण सांगल्यार मोरयेच्या इस्कॉलांत आमी बसाजय ल्हानपणार आमी कितले पटी इस्कॉला गेल्या सदां इस्कॉलाक वचोंक आम कांय हप्त्यांत एक पटी इस्कॉला गेल्ल्या न्ही न्ही 10 वर्सान सदां आमकां इस्कॉलाक वचोंक आसा आयताराय क्लासी आसात न्ही गे ट्युशन क्लासी ते क्लासी हे क्लासी म्हण सांगून आसात तशें म्हळ्यार शिकची प्रक्रिया निरंतर ते देखून मोरयेच्या इस्कॉलांत आमी केदळा बसाजे म्हयन्यांत एक पटी बसल्या बरो गी हप्त्यांत एक पटी बसल्या बरो गी पावना सदां आमी मोरयेच्या इस्कॉलांत आमी बसाजे आनी मोरयेन सांगलें आमी आयकाचे शिकाचे त्या दळा मात्र जेजू विशयन चड आनी चड जाणा जावंक आमकां साध्य आसा देखून मोरयेच्या इस्कॉलांत बसचें म्हळ्यार तेर्स करचें म्हळ्यार मोरयेच्या दोळ्या मुखांत्र जेजूक आमी पळोवचें म्हणून आमकां पापसाहेब आमकां सांगता तेर्स म्हळ्यार सोंपें डेफिनिशन हो सोंपो अर्थ म्हण सांगल्यार मोरयेच्या दोळ्यांत तावन मोरयेच्या कळसांत तावन मोरयेच्या चिंपांत तावन आमी जेजूक पळोवचें आनी जेजून दिल्ली शिकोवन जाणा जावंक आमी प्रयत्न करचे देखून म्हाका भाव भयणीनो तेर्स करचें म्हळ्यार जायतीं बदलावन आमच्या जिणेंत येता तेर्स करचें म्हळ्यार सादें मागणें न्हय देखून एक संगत आमी आयच्या दिसा समजून घेवचें ती जावन आसा मोरी ह्या संवसारांत जायते पटी दिश्टी पडल्या कितले पटी दिश्टी पडल्या म्हण कळिता गी तुमकां लोटसांत फातिमांत आमच्या गांवांत ती मस्त कडेन दिश्टेक पडल्या न्ही गी ह्या संवसारांत एक व्यक्ती मस्त पटी दिश्टेक पडची म्हळ्यार ती मोरी मात्र चरित्रकार आमकां अशें म्हणटात मोरी लगभग 21,000 टायम्स दिश्टेक पडल्या 21,000 मोरी दिश्टेक पडल्या मोरी एक सरकार कुडी आत्म्या समेत उबारून वेला मोरी एक सरकार तरफ येताले न्ही गी त्या आंज बोडव्या सांगाता जायतो बागेवंत लोक आसा मागीर थंय जेजू आसा मागीर देव बाप आसा पवित्र आत्मा आसा कितलें बरें वातावरण आनी त्या देवा सांगाता रावन सदांय अर्गा होगळाप गावयेत पूण मोरी परत परत ह्या संवसाराक येता कित्या खातीर मोरी ह्या संवसारांत येता कित्या खातीर म्हण सांगल्यार मोरयेची भुरगीं हांगासर आसात थंय व्हडलें मिसाव ना थंय मिसाव थंय व्हडलें कांय करूंक ना सरकार न्ही गी मिसाव आसचें खंय मिसाव आसचें ह्या संवसारांत मनशांक शिकोवंक आनी हर एक पोटी मोरी दिश्टेक पडटाना तिणें कालें सांगलें इतलेंच सांगलें तेर्साचें भक्तीपण करा पातकी जिणी बदला पयल्यान पयले आमची पातकी जिणी आमी बदलीचे दुसरें जावन हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी मागाचे प्रत्येक रितीन कोण पातकांत आसा पळय तांच्या बरेपणा खातीर आमी मागाचे आनी हेंच हर एक पोटी मोरयेन दिल्लो उलो देखून मनशान करच्या पातका वरवीं जेजूच्या काळजाक दूख जाता देवाच्या नांवाक कळंक येता त्या देखून मोरी आपणाच्या भुरग्यांक मेळोवंक परत आनी परत येता परगांवांक गेल्ली भुरगीं आवय बापायक पळोवंक परत आनी परत येतात न्ही गी पयले मस्त पटी येवंक जायनातलें कांय 2 वर्सांक गी या 3 वर्सांक एक पटी हेजे पडटाले पूण आजकाल भुरगीं परत आनी परत आवय बापायक पळोवंक येतात तांचे लागीं बेसांव मागोवंक येतात मोरी परत आनी परत जायते पटी आमकां दिश्टेक पडटा मोगाळ भाव भयणीनो आनी दिश्टेक पडचे इतल्याच कारणां खातीर मोरयेच्या भुरग्यांनी बरें जायचें मोरयेच्या भुरग्यांनी जेजूक मान दिसय मोरयेच्या भुरग्यांनी जेजू विशयन चड आनी चड शिकासय देखून परत आनी परत मोरी येता मोरी आमकां शिकयता आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां उत्तेजन दिता देखून मोरी सर तर आमकां दिश्टेक पडली जाल्यार मोरयेन आमकां कितेंय संदेश दिलो जाल्यार तो आमी घेजय तो आमी खंडिसावन घेजय तो पाळोवंक आमी प्रयत्न करीशय देखून तेर्साचें भक्तीपण आमकां भोव गरजेचें तेर्सान वस्तू कितले मिस्तेर आसात 20 मिस्तेर आसात न्ही गी ते 20 मिस्तेर 4 भाग करून 4 मिस्तेर म्हण आमकां गेल्यात वा 4 सेट म्हण आमी गेल्यात पयले जावन आमकां संतोशाचे मिस्तेर आसात ताज्या उपरांत उसवडाचे मिस्तेर आसात ताज्या उपरांत दुखीचे मिस्तेर आसात ताज्या उपरांत आनंदाचे मिस्तेर आसात हे 4 मिस्तेर कोणा विशयन उलयतात शडावळ जावन थोड्यांनी मोरयेक फातयेंतल्यानी सांगचें आसा तेर्स म्हळ्यार मोरये विशयन नियाळ करचें
तेर्स म्हळ्यार मोरये विशय नियाळ करचे न्ही. हांवें सांगलें तेर्स म्हळ्यार मोरयेच्या इस्कॉलान बसोवन जेजू विशय नियाळ करचे. मिस्तेर आमी पळया ते जेजू विशयान उलयतात, मोरये विशयान चड उलयनात. पयले संतोसाचे मिस्तेर आसात. संतोसाचे मिस्तेर कोणा विशयान उलयतात? जेजूच्या जल्मातावन जेजूक तेंपलान भेटोवणी केल्ल्या मिसावा म्हणसर उलयतात. आनी जेजूक तेंपलान केदळा भेटोवन दिल्ले? जेजू प्राय कितली तेदळा? 12 वर्सांनी गी. जेजूच्या बाळपणातावन जेजूच्या 12 वर्सांच्या प्राय म्हणसर संतोसाचे मिस्तेर नियाळ करूंक आमकां आपोवणी दितात. संतोसाचे मिस्तेर नियाळ करूंक आपोवणी दितात. त्या देखून संतोसाच्या मिस्तेरांत आमी मोरये विशयान चड नियाळ करचे न्ही. संतोसाच्या मिस्तेरांत आमी जेजू विशय नियाळ करचे. दुसरो मिस्तेर आसा उजवाडाचो मिस्तेर. उजवाडाचो मिस्तेर खंयतावन प्रारंभ जाता? पयलो मिस्तेर कालो उजवाडाचो जेजूचे स्थान. जेजून जॉर्दान न्हंयन स्थान घेवचें. जेजूची परगट मिसावन त्या मुखांतर प्रारंभ जाता. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजू 40 दीस आनी 40 राती उपास करून बाप्तिस्म कान घेवन 40 दीस आनी 40 राती जेजून मागणें केलें. त्या उपरांत जेजूचे परगट मिसावन प्रारंभ जाले. त्या देखून उजवाडाचे मिस्तेर जेजूचे परगट मिसावन प्रारंभ करता. आनी खंयसर ते उजवाडाचे मिस्तेर आखेर जातात? निमाण्या ब्रेस्तार म्हणसर जेजू येवकरीस्त घडता. पळया 3 वर्सांचे जिवीत उजवाडाच्या मिस्तेरांत जेजून मिसाव प्रारंभ केल्ले. आनी निमाण्या ब्रेस्तार म्हणसर आसले सगळे चिंतप त्या उजवाडाच्या मिस्तेरांत आसा. जेजूचे मिसाव जेजून केल्लें बरें काम पिडे सांगून केल्लें. जेजून असर्यांक केल्ली. जेजून मरण पावल्ल्यांक जिवंत केल्लें. जेजून सर्गाचेर आज परगट केल्ले वापारी सांगल्ल्यो सगळें आसा. आनी हे सगळे उजवाडाच्या मिस्तेरांत जेजूचे मिसाव आमी नियाळ करता. त्या उपरांत आमकां आसात दुखीचे मिस्तेर. दुखीचे मिस्तेर केदळा प्रारंभ जाता? निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती सुरू जाता न्ही गी. पास्कांचें जेवण जाल्ल्या उपरांत जेजू गेत्सेमनी मळ्याक मागणें करूंक गेलो. आनी थंयतावन तो मिस्तेर प्रारंभ जाता. आनी खंयसर अखेर जाता? जेजूच्या काल्वार दोंगरार. मळ्यांत सुरू जावन काल्वारच्या दोंगरार तो अखेर जाता. कितलो वेळ सादारण? कितलो वेळ? एक सादारण 12 घंटे तितलेच चड ना. जेजूचे निमान जेवण काय हांव चिंता जाताना 8-9 वरां जाल्यात कोणा राती न्ही. सांजेच्या वेळार आपल्या शिश्या सांगता जेजू जेवंक आयलो. जेवणा वेळार जेजून तांकां उपदेश दिलो. आनी ते जेवण जाल्ल्या उपरांत केद्रोन वाळा पळतडी त्या गेत्सेमनी मोळ्यांत मागणें करूंक जेजू गेल्लो. आनी थंयसर मागणें करता आसतना कोण आयलो ताका धरूंक? जुदास आयलो. आनी ताका 10 रातीची 10 जाल्यात 11 जाल्यात या शोंक पुरो. आनी आदल्या दिसा जेजूक धरला. आनी कितल्या दिसांनी कितल्या घंट्यांनी जेजूक मरणाचें फर्मान दिला? कितल्या घंट्यांनी? दुसऱ्या दिसा 9 वरां भितर जेजू कुर्सार मारून जाला न्ही गी. संवसारांतली खंयचीच कोर्ट खंयच्याच अपराध्याक 10 या 12 घंट्यांनी मरणाचें फर्मान दिल्लें कोणायकी ना. खंयच्या चरित्रेन तुमी पळयलें जाल्यार तें पळोवंक मेळचें ना. खंयचीच कोर्ट रातच्या वेळार सांगाता येवन एका मनशाच्या अपराधा विशयंत निर्धार करिना. पूण जेजू विशयान हें सगळें घडलां. त्या देखून जेजूची तनकी ह्या संवसारांत खंयच्याय तनकेक सरी करूंक जायना. फकत 10 ते 12 घंट्यां सगळी तनकी जावन जेजूक कुर्सार मारणी जाला. देखून हे फकत 10 ते 12 घंट्याचे सगळे मिसाव जेजूचो पाशाव दुखीच्या मिस्तेरांत आमी नियाळ करता. आनी निमाणे अशें आमकां आनंदाचे मिस्तेर थंयतावन जेजू जिवन जाल्लें घडीत आमी नियाळ करता. आनी निमाणे मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केल्ले ते घडीत आमी नियाळ करता. परत जेजूच्या जिवंतपणा विशयंत आनी जिवंतपण जाल्ल्या उपरांत कितें जालें, जेजू खंयसर सोडून गेलो, हे सगळें त्या आनंदाच्या मिस्तेरान नियाळ केला. मगाळ भाव भयणीनो, देखून सगळ्या तेर्सांत आमी कोणा विशयन नियाळ करचे? सगळ्या तेर्सा विशयन देवा जेजू विशयन आमी नियाळ करचे. ताच्या बाळपणांतावन सुरू करून जेजू सर्गार सोडून गेल्ल्या घडीता म्हणसर आमी नियाळ करता. आनी त्या उपरांतले जिविती आमी नियाळ करता. देखून तेर्सांत मोरयेच्या की चड आमी जेजू विशयन जाणा जावचे. देखून तें चिंतप सारकें आसा. मोरयेच्या इस्कॉलांत बसून जेजू विशयन आमी शिकचे. जेजू विशयन आमी शिकचे. हर एक तेर्साचे भक्तीपण जेजू विशयन चड आनी चड जाणा जावं आमकां कुमो करता. प्रेज द लॉर्ड.
प्रेज द लॉर्ड. आणि या तेरसाच्या भक्तीपणात आणि एक असा सगळे रोजारीचे मिसेर खंयच्या व्यक्तीतावन प्रारंभ जातात. खंयच्या व्यक्तीतावन प्रारंभ जातात. संतोषाचो पयलो मिसेर खंयचो मोरयेक बोडवो खबर हाडटा. त्या देखून कोणातावन ते प्रारंभ जातात. मोरयेतावन प्रारंभ जातात. कोणातावन ते अखेर जातात. मोरयेतावन प्रारंभ जातात. तेंतावन सर्गीचो बोडवो मोरयेक येता आनी हांगासर मोरी सर्गाक वेता. कितल्या अपुर्बायेची चिंतप या तेरसाच्या भक्तीपणान. त्या देखून मोरयेतावन तेस प्रारंभ जाता. मोरयेतावन तेर्स अखेर जाता. आनी मोदें सगळें कोणा विशयांत आसा. जेजू विशयांत आसा. एक बरी एक सांकळ. त्या देखून जेजू तेर्स करचो म्हळ्यार मोरयेतावन आमी मोरयेच्या जिणये मुखांतर आमी भितर वेचे. जेजू विशयांत आमी जाणा जावचे आनी मोरये मुखांतर आमी खंय वेचे. सर्गाक वेचे. सर्गाक वेचे. देखून ही एक काणी तुमी आयकला आसोंक पुरो. एक पोटी सांत पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो खंय म्हाका एक सर्ग पळयचे. सर्गार म्हळ्यार सांत पेद्रू सर्गाचो इन्चार्ज. तेगी सर्गाचो इन्चार्ज जालो. त्या देखून एक दीस पेद्रू लागीं म्हणालो खंय जेजू पेद्रू म्हाका आज तुवें सर्ग दाखयचें पळयचे तुवें कालें पुरो केला म्हणून. त्या देखून जेजूक कान घेवन पेद्रू सर्गाक गेलो. इल्ले मुखार येताना व्हडलो एक पंगड मेळ्ळो आनी जेजून विचारलो हो पंगड खंयचो. तो म्हणालो हे पंगड पुरा सांता भक्ताचे. हांगासर सांत फ्रांसीस सावेर आसा. आसिसीचो सांत फ्रांसीस आसा. मदर तेरेसा आसा. सांत आंतोन आसा. व्हडले व्हडले सांत पुरा हांगासर आसात आनी हे देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. जेजूक ह्या सांता भक्ताक पळोवन भारी खुशी जाली आनी म्हणालो पेद्रूक कंग्रॅच्युलेशन्स पेद्रू सकाळांक तुवें भितर धाडलाय बऱ्या मनशांक. आनी हे सांत भक्त देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात आनी मनशा खातीर मागतात बरें जायत. आनी इल्लेशे मुखार या म्हणालो. आनी मुखार वता आसतना आनी एक आकोनशाक आनी एक व्हडलो पंगड जेजू पळयता. आनी जेजून विचारलें हो पंगड कोण. तो म्हणालो हे संवसारांत बरें बरें कितें सोशल वर्क करून सर्गाक आयिल्ले. तांणी मस्त बरेंपण केलां. हेरांच्या गरजां खातीर ते वावुरल्यात. हेरां खातीर तांणी असले सगळे कितें म्हणटात तांणी समर्पण दिलां. जावंक पुरो गांधीजी जावंक पुरो नेल्सन मंडेला असले बरे बरे व्हडले व्हडले मनीस तांचे सगळें जिवीत हेरांच्या बरेपणा खातीर खर्च करून सामाजीक वावर केल्ले बरे व्यक्ती पूर हांगासर आसात. आनी ते हांगासर देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. जेजूक पळोवन तांकांय भारी खुशी जाली आनी पेद्रूक म्हणालो कंग्रॅच्युलेशन्स पेद्रू हांकां बरें केलां तुवें. हांकां एक हांगासर देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. त्या उपरांत आनी इल्ले मुखार गेलो आनी एक मुखार वता आसतना थंयसर आनी एका पंगडाक जेजून पळयले आनी पेद्रूक विचारले हो पंगड कोण. हो पंगड संवसारांत आसले जाणते मनीस सायंटिस्ट इंटेलेक्च्युअल्स. तांणी संवसारांत जायते सोदून काडला. आल्बर्ट आयन्स्टायन मागीर थॉमस आल्वा एडिसन आनी आर्किमिडीस लुई पॅस्चर व्हडले व्हडले विज्ञानी तांणी संवसारांत वखद सोदून काडला आनी जायत्या पिडांक वखद सोदून काडला आनी जायते संशोधन तांणी केल्यात. सगळे जिणी तांणी लोकां खातीर करशिल्ल्या आनी जायते तंत्रज्ञान तांणी सोदून काडला. ह्या मुखांतर संवसारांत जायतें बरेंपण जालां. बरें म्हणालो जेजू तांकांय शाबासकी आनी तांकां तुवें सोडलेल्या खातीर तांकांय शाबासकी. आनी निमाणें जेजू आनी एका कोनशाक गेलो आनी थंयसर वता आसतना जेजूक पळोवन अजाप. थंयसर पुरा हें पुरा सोरो लुटकार पातकी मनीस कोण सर्गाक वचना म्हूण सांगना आसले पळय ते पुरा आनी एका सर्गाच्या कोनशाक मुल्याक आसात. जेजूक पळोवन अजाप जालो. जेजून विचारलें हांकां कशें तुवें बागील काडलें. तुका बागलाचो इन्चार्ज हांवें केल्लें न्ही. हे हांची पुरा झडटी भोवशा तुवें सारक्या रितीन करूं नासतली. त्या देखून हे पुरा भितर आयल्यात. त्या धाडा पेद्रू म्हणालो हें म्हजें काम न्हय जेजू हांवें कांय करूं ना. तुवें दिल्लें बागील घट्ट घालां हांवें. बऱ्या मनशाक मात्र सोडल्या आनी तुजी आवय ती हांव पळय कोनशाक तिणें फाटलें बागील पुरा ओपन केला आनी हे पुरा भितर आयल्यात. त्या देखून आवय लागीं तुज्या विचार. पातकी मनीस सांडून घाल्ले साल्वसांव ना म्हणून सांगले ते पुरा सर्गाक पावल्यात. कोणें तांकां बागील ओपन केलें. मोरयेन तांकां फाटलें बागील ओपन केलें. आवयच्या काळजान हर एका भुरग्यांक जागो आसा. आवयच्या काळजान हर एक भुरग्याक जागो आसा. तो राय जावं दी सोर जावं दी भिकारी जावं दी ग्रेस्त जावं दी आवयच्या काळजान हर एकल्याक जागो आसा. देखून मोरयेच्या काळजान हर एका भुरग्याक
जागो आसा. तशें म्हळ्यार आमी संवसारांत खोटेपण करीचे मागीर मोरी कशे मनी बागील काडटा हिड्यांत मनी सुकोन आमी सर्गाक वशेत म्हणलें चिंता बसल्यार सूख जायत. तशें म्हणून न्हय. त्या सोरांनी कांय निमाण्या घडये जिनी परिवर्तन केलें आसोंक पुरो न्ही गी. निमाणे आसल्या कुर्साराल्या सोरान घालें गेलें. ताणें सर्गी सोरून काडलो. बारी प्रोफेशनल सोर तो. देखी संवसारांत आसतनाय सोरले. कुर्सारी ताणें कालें सोरले. सर्गत सोरलो ताणें. त्या देखून तो ताचे की व्हडलो सोर संवसारांत आनी सर्गार खंयचोय म्हणचो ना. त्या देखून त्या सोरान कालें गेलें. निमाणे घडये ताणें आपणाचें जिवीत बदललें. त्या देखून सर्गींचे दार जेजून उक्तें गेलें. त्या देखून त्या कोणशार आसले मनीस कोण ते सोर लुटकार अन्याय केल्ले पुरा खोटेपण आदारले तांचे निमाणे घडये कांय मोरये लागीं ताणें मागला आसूं बरो. पातकाची दूख धरले आसूं बरो. त्या देखून मोरयेन तांकां फाटल्यान बागील काडला आनी ते सर्गार आसात. देखून म्हाका भाव भयणीनो केदाळा म्हणसर आमी मोरये सांगात आसाव ते दोन म्हणसर आमी जेजू सांगात आसा. देखून सांत आल्फोन्स मरी लिगरी अशें म्हणटा कोणाक फळां जाय खंय वसाचें तांणी मार्केटी गेल्या जाता. मार्केटी गेल्यार मेळटात पण ताच्या किसड फ्रेश फळां जाय जाल्यार आमकां खंय वसाचें रुखा लागीं वसाचें न्ही गी. फळां जावची खंय रुखार मार्केटीन जायना. मार्केट रुखार जाली फळां मार्केटीक हाडची. त्या देखून कोणाक फळ जाय तांणी रुखा लागीं वसाचें. आनी कोण रुखा लागीं वेता फळां आसल्या रुखाक तांकां खंडी जावन फळां मेळटात. तशेंच कोणाक जेजू जाय तांणी मोरये लागीं वसाचें. आनी कोण मोरये लागीं वेता ताका कोण मेळटा जेजू मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मोरये लागीं गेल्ल्यांक खंयचें दिर्वें मेळटा. जेजू म्हणलें वर्तें दिर्वें मेळटा. त्या देखून मोरी आमकां एक वर्तें हातेर म्हणून आमी समजून घेवचें. देखून मोरी आमच्या जिविताची एक वर्ती व्यक्ती म्हणलें आमी समजून घेवचें. फाटल्या दिसांनी आयिल्लें आनी एक गणीत अशें आसा तें तुमच्या मुखार हांव दवरूंक प्रयत्न करता. एक ल्हानसो भुरगो मोरयेक पातयेनांतलो शडावत आमी म्हणटा प्रोटेस्टंट आमी म्हणटा मोरयेक पातयेनांत. तो एक ल्हानसो 6 वर्सांचो भुरगो इस्कॉलाक वेतालो आनी ताका एक कातोलीक भुरगो इश्ट आसलो. आनी त्या कातोलीक भुरग्यान केदाळे नामान मोरये म्हणलें मागणें म्हणचें आसलें. नमान मोरये म्हणलें मागणें म्हणचें आसलें. आनी तें नमान मोरये मागणें म्हणटना ह्या चेरक्यान आयकोवचें आसलें. ता मागणें ताका इतलें बरें जालें की तोय भुरगो प्रोटेस्टंट भुरगो हें नमान मोरये मागणें शिकलो. आनी त्या भुरग्या सांगाता तोय नमान मोरये मागणें म्हणटालो. एक दीस घरा येवन आवय लागीं म्हणालो मम्मी हांवें एक बरें मागणें शिकोवन आयला. तें मागणें म्हणटना म्हाका भारी संतोश जाता. त्या दळा आवयन विचारलें खंयचें रे तें मागणें. आनी त्या दळा तो भुरगो म्हणालो नमान मोरये म्हणलें मागणें बरें आसा. तें म्हाका म्हळ्यार एका रितीचो संतोश जाता. आवयक कयनातलो राग येयलो आनी कडक ताकीद दिवन म्हणालो आयच्या उपरांत हें मागणें म्हळ्यार तुका घरांत हाडून भायर घालता. तें मागणें म्हणनाका. तें आमी म्हणचें मागणें न्हय तें कातोलिकांनी म्हणचें मागणें. दर ह्यो बायबल वाच सगळें अंतून आसा. अंतून कितें आसा पळय तें मात्र वाचिचें. तुवें तें मागणें हें मागणें म्हणूंक ना. ते कातोलीक मोरयेक भाग्यवंत म्हणून पातयेतात. देवाची आवय म्हणून पातयेतात. साल्वासांव दिवची व्यक्ती म्हणून पातयेतात. तें सगळें बेश्टें तातूंत कांय ना. त्या देखून मोरयेक पातयेवंक ना. नमान म्हणलें मागणें म्हणूंक ना. ल्हान भुरगो हांवें सांगलें सत म्हणून तो पातयेलो आनी त्या भुरग्यांक इल्लेशें बेन दिसलें. त्या दिसा ताणें नमान मोरये म्हणजे मागणें बंद केलें. मागीर ताणें घालें सुरू केलें. बायबल वाचूंक सुरू केलो. वाचतना मोरयेचें स्तुती गायन मोरयेक गिजबी हाडले घडी ताका मेळ्ळें. आनी थंयसर बायबलान बरयलां कालें म्हूण बरयलां नमान मोरये कुरपेन भरलेले समी तुजें सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. कितें मागणें ताणें म्हणलें तें सगळें बायबलांत आसा. बायबल कान्येन आवयक दाखोवंक म्हणालो अळे मम्मी तुवें बायबलान मोरये विशयान कांय ना म्हणलें न्हय. अळे नामान मोरये मागणें हांगासर आसा. कशें आमी म्हणटा पळय तशेंच खंयसर आसा बायबलांत आसा नामान मोरये म्हणलें मागणें. त्या देखून तें मागणें पितीसपणाचें म्हूण सांगा नाका. त्या मागण्याक अर्थ आसा. जर तर तें बायबलांत मागणें आसा जाल्यार तें मागणें नीज आनी खरें. आवय लागीं जाप नातली. आवयन मागीर बेस्तायलें गी गोत्तू ना. पूण भुरग्यान आनीकी मुखार बायबल वाचलो आनी त्या दाळा मोरयेचें स्तुती गायन ताका मेळ्ळें. आनी त्या स्तुती गायनान सांगलां मोरयेचें नांव सगळे संतती भाग्यवंत म्हणून पास आरतेल्यो
आनी साहित्य संगती मोरये विशयन ताका आयको मेळ्ळ्यो त्या भुरग्याक मोरये विशयन कितें पुरो सांगलां तें समजालें आनी त्या उपरांत परत नामान मोरये मागणें म्हणूंक ताणें प्रारंभ केलें म्हणून परत मागणें ताणें म्हणूंक प्रारंभ केलें बायबल ताणें वाचलो मागणें ताणें केलें आनी हें मागणें पळयलें आवयक शॉक जालो आवय म्हणाली ओ म्हजो चरको एक दीस मनी कातोलीक जाता गी म्हणून वर्षा हाची रीत पळयतना वो आतां आमचो भावार्थ सोडता आनी कातोलीक जाता म्हणून हो भुरगो मोरयेच्या भक्तीपणान वाडलो कातोलीक जालो मात्र न्ही मागीर तो यासक जालो तो प्रोटेस्टंट भुरगो यासक जालो आनी कितें म्हणटात ताच्या जिणयेन जाल्लें घडीत ताणें हें परगट केल्लें त्या यासकाची एक भयण आसली खंय भयण ती मोरयेक पातयेनातली मोरयेचें नांव काडटा आसतना तिका खंयनातलो राग येतालो क्रमेन ती ताची यासकाची भयण पिडेन पडली आनी डाक्टरान सांगलें या तुका तुज्या पिडेक वखद ना थोड्या तेंपान तूं मरण पावतली त्या देखून ह्या संदर्भार त्या स्त्रियेक भेन दिसले आनी वो याजक तिच्या त्या हंतुळणार पिडेच्या हंतुळणार न्हिदोन आसतना सदांय बसून नामान मोरये म्हणलें मागणें म्हणटालो खंय नामान मोरये म्हणलें मागणें म्हणून त्या स्त्रिये पसत भयणी पसत मागतलो आनी मोरये लागीं मागतलो ह्या म्हज्या भयणीक गुण कर म्हूण सांगून दीस वेता वेता ही स्त्री बरी जाली मोरयेच्या मागण्याच्या बळान तेर्साच्या भक्तीपणाच्या बळान मोरये ती बरी जाली आनी क्रमेन ती कांय कळ्ळें तेर्साक एक बोळ आसा कोंताक एक बोळ आसा आनी ती मोरयेक पातयेनातली व्यक्ती कन्वर्ट तर जाली आनी ती आनी तिचें सगळें घराणें तें परिवर्तन जालें आनी मोरयेक पातयेवंक आनी तेर्साचें भक्तीपण आदारूंक तांणी प्रारंभ केलें प्रेज द लॉर्ड असली सबार गडीता मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणयेंत आसात आनी तेर्साचें भक्तीपण हें खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत परिवर्तन हाडटा देखून सगळे मागणे मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या तेर्साचें भक्तीपण आमी पळयलें जाल्यार तातूंत कितले मणी आसात आं 59 मणी आसात 59 तुमी लॅक केले जाल्यार खंयतान पयलें गालें आसा आं पयलें कुरीस आसा आमी तेर्साचें भक्तीपण कुरीस दन खंयचें मागणें म्हणटा सतमानता म्हणलें मागणें म्हणटा तें सतमानता म्हणलें मागणें ह्या सगळ्या कुर्सा विशयन आसचें तुमी सतमानता म्हणलें मागणें म्हणा ह्या कुर्साची सगळी चरित्रां त्या कुर्सांत आटाबन आसा आनी हर एका तेसावांक कितले नामान मोरये म्हणोंक आतां आमी 10 नामान मोरये म्हणोंक आसात ह्या कोंतात आसले 10 म्हणयो पवित्र पुस्तकाच्या 10 नंबराक ते ताळ पडटा खंयचेय एक 10 नंबराक लक्ती जाली गणिता तुमकां उडासाक येता ती बायबलांत आसली 10 खंयचे आसात 10 उपादेश आसात एक 10 उपादेश आनी घाले 10 नंबर उडास येता तुमकां 10 करगा व्हेरी गुड 2 संगती म्हाका जाय जाल्यो दोनूय संगती हांगा सांगल्यात त्या देखून 10 उपादेश देवाचें बरेंपण नियाळ करूंक आमकां आदार दितात उपादेश आमकां घाल्याक उपादेश बरी जिणी जियोंक कितें आमी करीत कितें आमी करूंक नजो म्हणून बरें करून आमकां सांगलां 10 खरगा आमच्या जिणयेंत वायट घडोवंक नजो म्हणलें आमकां उल्लेख करता फारेबाच्या जिणयेंत 10 खरगा आयली तसली खरगा आमच्या जिणयेंत येवंक नजो म्हणून त्या देखून तेर्साचे भक्तीपण आमी आदारतना हे 10 नामान मोरये म्हणटा आसतना सगळे 10 देवाचे उपादेश आनी जेजून ते कितले उपादेश आमकां दिल्यात एकच उपादेश मोगाचो उपादेश सगळे नियमशास्त्र त्या एका उपादेशान त्या देखून 10 नामान मोरये म्हणटा आसतना सगळो बायबल हांगासर आसा सगळो बायबल आसा आनी 10 नामान मोरये आमी म्हणटा आसतना आमच्या वयर येवची सर्व खरगा पयस वचोन दीत म्हणून मोरये माया मुखांतर आमी मागता त्या देखून सतमानता म्हणलें मागणें ते पवित्र सभेचे मागणे आमच्या बापा म्हणलें मागणें आमी म्हणटा सतमानता म्हणल्या उपरांत आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणटा ते आमच्या बापा मागणें खंयसर आसा वांजेलांत आसा जेजून शिकयलेलें मागणें लोकांचो वांजेल त्या 11 आमी काडलेलें 1 तावन 4 म्हणसर आमच्या बापा म्हणलें मागणें आसा शिसांनी जेजू लागीं विचारलें मागणें करूंक आमकां शिकय ते देखून आमच्या बापा म्हणलें मागणें मोरयेन दिल्लें न्हय ते बायबल आदारीत मागणें आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हळ्यार बायबल आमी वाचलें बरी जाता ताच्या उपरांत आमी म्हणचे मागणें नामान मोरये मागणें खंयसर आसा वांजेलांत आसा आज हांवें वाचलो वांजेल मोरयेन इसबे हाडिल्ले आनी त्या दळा गब्रियल बडव्यान सांगलेली बोवापूर बायेची उतरां
बोवा पुरबायची उतरां त्या देखून ती उतरां नामान मोरये म्हणली उतरांय बायबलांत आसात आनी त्या उपरांत आमी म्हणचे आसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांत पावलोन रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 16 27वी ओळ 27वी ओळ थंय जर आमी वाचलें जाल्यार सांत पावल आमकां म्हणटा महिमा सर्व जाणार देवाक महिमा जिसू क्रिस्ताक त्या देखून ते मागणेय बायबलांत हांव येता त्या देखून तेरसान मुर्ची सकड मागणी खंयत हांव येतात बायबलांत हांव येतात त्या देखून तेर्स एक बायबल आधारीत मागणी तेर्स म्हणजे तर्स करचे म्हळ्यार परत आमी बायबल वाचले बरी बायबल वाचले बरी सगळ्या मिस्तेरांत आमी जेजूचे जिणी नियाळ करता हर एका कणा वेळार हर एक आमच्या बापा म्हणटाना नामान मोरये म्हणटा आसतना भगवंत मोरये महिमा बापाक म्हणटा आसतना परत आमी वांजेल वाचले बरी जालो वांजेल वाचले बरी जालो त्या देखून परत तेर्स मोगाळ भाव भयणीनो बायबल आधारीत मागणे बायबल आधारीत मागणे हांव सेमिनेरींत आसतना आमचो आदलो बिसायब कोण आमचो इलोशियस पावल डिसोजा ताणें हांव एक फावटी आमकां सेमिनेरींत ताका आसतना रजेच्या वेळार आमकां एक इंटरव्यूक वचोंक म्हूण सांगून आसा आनी तो इंटरव्यू गेल्ल्या दळा म्हाका ताणें एक सवाल विचारलें ब्रदर तूं तेर्स म्हणटाय की म्हळ्यार हांवें म्हणटा संजेच्या वेळार हांव तेर्स म्हणटा सेमिनेरींत आसल्यार सेमिनेरीच्या भावा सांगाता तेर्स म्हणटा घरा आसल्यार कुटुंब सांगाता हांव तेर्स म्हणटा त्या दळा सायबान म्हाका ताच्या हातांत आसले हे असले कोंत म्हाका दाखयले तुमच्या मस्त जाणांच्या हातांत आसूंक बरो न्ही रिंग कोंत सिल्वर या निघाल्याचे आसा सिल्वर कोंत काले आसूंक बरो ओके तो बिस्म म्हणालो अळे हे कोंत तुवें तुज्या बोटांत हे कोंत दवरचे कित्याक म्हण सांगल्यार हे कोंत पळयले तक्षण काल उडास येजे तेर्स करूंक आसा म्हणून उडास येजे आनी केदळो तुवें तेर्स करचे मस्त वेळ म्हणटा बस सर तूं येताय पैन करून न्ही पैन भरतना कालें करूंक आसा कालें करूंक आसा कांय करूंक ना न्ही कोंत पळयले तुका उडास येता कोंत काडून तेर्स म्हणाजे चिंत्या तूं वॉकिंगाक येताय कालें करूंक आसा कांय करूंक ना तेर्स कोंत पळयले कुडले कालें करचें तेर्स करचें म्हाका तें बरें सजेशन म्हणून म्हाका बगलें त्या दिसा हांवें रिंग कोंत घाल्लें आजय म्हज्या बोटांत रिंग कोंत आसा आनी एक हांव कोंत पळयले तक्षण म्हाका तेर्साचो उडास येता जायत्या संदर्भांनी थोडे फावटी विसरून येता थोडे फावटी ह्या जाल्या उपरांत चडाव वर्स जावन एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्यार येता जाल्यार आमी बायकार वचाय न्ही चडाव वर्स जावन जायते फावटी हांवें परत आनी परत उडास करून बायकार वता आसतना तेर्स करून विचारले थोडे फावटी 10 नंबर म्हणचे म्हणच्या बदला 15 म्हळ्यात आसा बरो थोडे फावटी 10 म्हणच्या बदलाक 8 म्हळ्यात बरो याद लॅक करूंक जायना पूण कांय सांगनासतना त्या बदलाक नामान मोरये म्हणलें मागणें सांगून हेजें बरें न्ही कितें म्हणटा तुमी न्ही कांय नासतना वेच्या बदलाक नामान मोरये सांगून वेचें बरें आनी त्या दळा मोरी आमकां मोतीक उसवाड दिता त्या देखून म्हाका एक भोगलें म्हाका एक बायकार वता आसतना 4 फावटी एक्सिडेंट जाला 4 फावटी हांव एक्सिडेंट जाला पूण देवाच्या दयेन कांय जावना पावच्या मोरयेनूच म्हाका राखलें म्हणून जायते फावटी हांवें चिंतलें आसा एक फावटी हात मात म्हजो असो फ्रॅक्चर जालो आतां इल्लीशी दूख आसा पूण जाल्यार व्हडलें कांय म्हाका जावना 4 फावटी एक संगत म्हाका गळीत जाली 4 फावटी म्हजीच चूक 4 फावटी म्हजीच चूक एक्सिडेंट जावंक थोडे फावटी बायक फस्ट मेळटना कालें जाता स्पीड इल्लोसो चड आसता ते कितें म्हणटात ते सोडूंक सोदतना स्पीड गेल्लें कळना पूण ते 4 फावटी पडल्या उपरांत म्हाका आतां कळ्ळां चड स्पीड वचोंक नजो म्हूण सांगून त्या देखून आतां चड स्पीड वचना चड गेल्यार 50 60 गेल्ले कुडले म्हाका तो पडलो उडास येता त्या देखून ऑटोमॅटीक कितें म्हणटा उडास येता ह्या दिसांनी एक एक्सिडेंट जाल्लें तुमकां कळीत आसो ते कारकोळतेशीन एक एक्सिडेंट जालें तुमी आयकलां आसोंक पुरो एक फॅमिली बायकार वेताली त्या भुरगीं एक आवय आनी एक बापय एक्सिडेंट जालें त्या भुरगीं आनी एक आवय मरण पावली आनी ना बापय आनी त्या भुरगीं मरण पावली आवय मात्र वाचून उरली एका गडयेचे कितें म्हणटात एक्सिडेंट 4 जीव त्या एका गडयेच्या खिणा भितर गेले कशें जावं तांकां आमी सस्नाचो विशय मागता आसतना त्या आवय पासत आमी मागया पूण हांवें सांगचें थोडे फावटी एक्सिडेंटाक कशें जातात म्हणल्यार आमकां कळीत जायना पूण जायत्या संदर्भांनी असल्या अनवरात हांव मोरयेन म्हाका राखलां आनी मोरी केदाळाय म्हज्या सांगाता आसा म्हणलें म्हाका भोगता त्या देखून हें भोव गरजेचें हांवें 16 वर्सां म्हजो दीस एक तेर्स म्हणून हांवें प्रारंभ करचो हे म्हज्या जिणेंत असलो अनुभव तुमकां हांवें सांगचे सकाळीं उठले तक्षण सकाळीं न्हिदून हांव पळयत की मोरयेक समर्पण जाल्ले घडले एक तेर्स हांवें म्हणचो आनी न्हिदूंक येच्या पयलें एक 2 तेर्स हांव देमी घाल म्हणटा
म्हज्या घरसां पासत म्हज्या विरगेच्या लोकां पासत आनी कोण म्हजे लागीं मागोवंक सांगले सकाळचो उडास काडूंक जायना पूण कोण हें मागोवंक सांगला सकाळचो उडास काडून एक 2 कण तेर्स हांवें म्हणचो आनी हे तेर्स म्हणल्या उपरांत जायतें बरें पण म्हज्या जिणेंत म्हाका भोगला कसली समस्या येता आसतना कसली अनवरां येता आसतना जावंक बरो म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत आमच्या कुटुंबांत हांवें मिसांव करच्या जाग्यार वा आमच्या मिसांव करच्या जाग्यार लोकांचे सगळे मोरयेक भेटोवन दिवचे सगळे मोरयेक भेटोवन दिवचे आतांच्या बाप साहेबाची एक चिंता बसा तो न्हिदलो सांज सुजे तुमी पळयला मू बाप साहेबान कालें करचें सगळे समस्ये बरोवन त्या सांज सुजे इमाचे पोंदा दवरचे आनी घट्ट न्हिदचे कितें म्हणटा बाप साहेब सगळे समस्ये हांवें जेजू सांज सुजेक समर्पण दिवचें सांज सुजे पळयता हांवें बरी न्हीद काडची म्हणटा त्या देखून हांवें कालें करचें सगळे समस्ये ह्या कोंता मुखांतर सांगचें मोरये तूं खावंक दिता तूं जतन घेय आनी मोरी माय केन्नाच ना म्हणूंक ना त्या देखून आमी सगळीं मोरयेची भक्तिका हांवें पळयल्या पैकी केदाळा मोरयेची फेस्तां आसात त्या दाळा ऑटोमॅटीक लोकांक चड उरबा कैंतावनपणी लोक येतात आनी मोरी माय ह्या संवसारांत अजून क्रियाळ आसा म्हणल्याक मोरयेची फेस्तां मोरयेच्यो दिसवण्यो हे सगळे आमकां रुसवाद दितात ते मात्र न्ही मोरयेच्या भुरग्यांक मोरये थंय चड मोग आसा म्हणले मोरयेचें देवास्पन आनी मोरयेची फेस्तां आमकां दाखोवन दितात त्या देखून मोरयेक आनीक तेर्साक आनी मोरयेक आनी तेच्या भुरग्यांक एक लागशिल्लो गांच आसा लागशिल्लो एक संबंद आसा आनी तो संबंद मोगाळ भाव भयणीनो आमी खंडीत सावन मुखार सावन व्हरूंक प्रयत्न करीचे पाद्रे पियोचें नांव तुमी आयकलां न्ही पाद्रे पियो म्हणटा कोंत दावन आसा एक बळादीक हातेर कोंत दावन आसा एक बळादीक हातेर कोणाक पडाव करूंक सैतानाक पडाव करूंक केदळ म्हणसर कोंत आमच्या हातांत आसा खंडीत सावन सैतान आमच्या भोंवतणी येना ताका येवची तितली सकत ना त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो कोंताचें भक्तीपण आनी कोंताचो तेर्स आनी कोंत म्हणले हातेर तें बळ अदीक आनी ताचें तितलें बळ अदीक हातेर दुसरें ना त्या देखून खंयचें मागणें आमी सोडल्यार खंयचें सोडूंक नशो तेर्साचें भक्तीपण आमी सोडूंक नशो त्या देखून मागण्यांत हायेस्ट मागणें म्हण सगोन आसा खंयचें हायेस्ट मागणें खंयचें मिसाचें बलिदान हायेस्ट मागणें ताच्या जाग्यार हायेस्ट मागणें ना तें तर एक रँक आसा एक मागणें आसा त्या देखून आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान हें जाल्या उपरांत आराधना आसतलें ताच्या उपरांत आमी कितें म्हणटा मिसाचें बलिदान भेटयता तें हायेस्ट मागणें ताचें एक व्हडलें मागणें ह्या संवसारांत ना जेजूनच घडलो हो संस्कार मिसाचें बलिदान हायेस्ट मागणें ताच्या उपरांत अशें खंयचें की म्हण सांगल्यार पवित्र सभेचें मागणें बिरिवेरी म्हण आमी म्हणटा सडा वर्सां याजकांनी आनीक धार्मीक भयण्यांनी आमी म्हणचे ब्रिवेरी म्हणटात पवित्र सभेचें मागणें तातूंत अशें घालें तातूंत अशें किर्तन आसात मागीर पवित्र सभेच्या जाणट्यांचे शिकाप तांणी दिल्ले शिकोवन आसा 2 वाचपां आसात मोरयेचें स्तुती गायन आसा ताच्या उपरांत इंटरसेसरी प्रेयर्स आसात आनी विनवणेचे मागणे आसात आनी एक कन्क्लुडींग मागणें आसा तें पवित्र सभेचें मागणें तें हायेस्ट मागणें मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत तें आनी एक मागणें ताच्या उपरांत येवचें मागणें खंयचें ताच्या उपरांत येवचें मागणें तेर्साचें भक्तीपण त्या देखून हायेस्ट मागण्यांत तेर्साचें भक्तीपण खंयच्या जाग्यार आसा 3ऱ्या स्थानार आसा देखून रोसरी इज ए कॉमन मॅन्स ब्रिवेरी दुसऱ्या हंताचें मागणें धार्मिकाचें ब्रिवेरी जाल्यार लोकांची ब्रिवेरी कोंताचें भक्तीपण देखून म्हाका भाव भयणीनो आयच्या दिसा आमी कितें म्हणटात तेर्साचें भक्तीपण आदारता आसतना इल्लेशें आमी उडास दवरया आनीक रोजारीचें फेस्त 7 तारीखेक आमी आचरण करता आसतना ही पट्ट्याच्या पटली चरित्राय आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया 1570 आनी 3 इसवेंत हें फेस्त घडले कित्याक म्हण सांगल्यार तुर्कांनी म्हण सांगल्यार टर्क्स पवित्र सभेचेर धाड घाल्ली आनी सगळें युरोप तांच्या हातांत पडून जालें सगळें वातावरण तांच्या हातांत आसलें आनी कांय सगळे पाप साहेबाची सैन सलवता म्हणून खात्री जाली आनी ह्या संदर्भार पापा साहेबान इतलेंच म्हणलें सगळ्या लोकांनी तेर्स म्हणाचें म्हणून सांगलें विनंती केली सगळ्या लोकांनी हात वयर घालून तेर्साचें भक्तीपण मागलें हात वयर करून मागणें करचें खंय म्हणी आयकलां लागीं तुमी पवित्र पुस्तकांत कोण हात उबे करून मागणें केल्लें मोइसेन हात उबारून मागणें केल्लें आनी त्या दळा केदळ म्हणसर हात वयर आसले काल जालें इस्रायल परत जिखून गेली केदळा हात सकयल घालो काल जालें
सोलवोनी तांकां आयले त्या देखून पाप साहेबान त्या दळात हात वयर करून तेर्साचे भक्तीपण आदाराचे म्हण सांगले तांणी मागणें केलें वातावरण बदललें आनी तांचे टर्कांची 270 शिप्पां आसलीं सगळीं लागीं 200 तांणी फुटोवन उडयलीं आनी लागीं 30,000 सोजेरांक तांणी मारून उडयले आनी पाप साहेबाच्या सैनात जावन फकत 3 या 4 की 5,000 सोजेर मेले आनी जीक कितें जाली जीक आपणायली आनी ह्या जीक आपटल्यान कोणाचो हात आसा म्हणून पाप साहेबान सांगले मरियेचो हात आसा तेर्साचो हात आसा म्हाका भाऊ भयणीन एक घडीत हांवें असं कित्याक सांगलें म्हण सांगल्यार ह्या दिसांनी झूज जाते आसा तेणे इस्रायल रशिया उक्रेन लेबनान आनी खंयचे पालेस्तीन ह्या दिसांनी इराण ही सगळीं झुजां जाते आसात आमी चडावळ जावन आसा इस्रायल म्हळ्यार देवाची परसा एक इस्रायलाक जायते दुस्मान धाड घालते आसात कोण सारकें कोण सूख म्हणून आमी हांगासर सांगचें न्ही आज त्या काळार केदळा हात वयर करून मागणें करूंक पाप साहेबान उलो दिल्लो सगळ्यांनी आमी आमच्या तेर्सा वेळार संवसारार शांती आसचे पासत मागोवंक जाय आज सान फ्रांसीस आसिसीचे फेस्त आमी आचरण करता आनी ताचे एक शांती खातीर मागणें आसा आयकलां सांग बरोवने शांती खातीर ताणें मागणें केलें मात न्ही ताणें वावर केलो आनी सकट लोकांक शांती खातीर मागोवंक ताणें उलो दिला आज ह्या शांती खातीर परत उलो आमी दिवंक आसा सगळ्यांनी आमी ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आमच्या कुटुंबान आमी फुडार सवरया झुजां आमकां नाकात देसवाड आमकां नाका संवसारांत शांती समाधान येवं दी कित्याक आमचो जायतो लोक इस्रायलांत आसा त्या परगांवांनी आसा आनी तांकां दिसपडतो ग्रास थंयसर आसा खंयसर झूज जालो जाल्यार सगळ्यांक कस त्या देखून आज आसल्या गांवांत शांती समाधान आसूंक जाय ह्या खोंतान चरित्रेंत जायतीं नांवां हाडल्यात जायतें बदलावन हाडलां जायतें बरेंपण हाडलां आज मरिये माये मुखांतर जेजू लागीं आमी मागया सगळ्या संवसारार आमी शांती आसचे पसत देखून आज तेर्सा वेळार कुटुंबान जावं वैयक्तीक जावं जिणेन जावन तेर्साचें भक्तीपण आमी आदारतना आमी कितें करया खंडीत जावन आमी मरिये लागीं मागया मागीर कुंभाराचें मागणें जाल्या उपरांत एक तेर्स आमी सक्कड सांगाता म्हणया संवसाराच्या शांती पासत आमी दिमी काल एक तेर्स आमी म्हणया आनी हो तेर्स म्हणटा आसतना आमच्या घरांत आमच्या भवारी आनी सगळ्या संवसारार शांती खातीर आमी मागया आतां एक घडीभर मौनपणी तेर्साच्या देण्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया सांगातास सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी आयती जावया मरी माय आमकां हें आराधन करूंक आनी जेजूचो खरो दैवीक अनुभव सोडूंक आदार दिवं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी